आमकां हो दुदांतलो भात म्हणजे शीत म्हणटात, पायस म्हणटात, भात म्हणटा आमी, भात म्हणटा, पायस म्हणटा, अशें आमकां तो करचो पडटा. आमचे धनगर समाजाचे समोर एक आतां दसरो जावन आंगवणी शिलंगण कितें जालें जाल्यार आमकां हो शास्त्रान करपा पडटा. ते पद्दती प्रमाणे आमी करता. आतां देवाक म्हण आमी भितर इल्लोसो कमी करता आनी होच सगळ्याक म्हणून चड करता. पूण आमकां तो शास्त्रान करपा पडटा. आतां जवळ जवळ ते 2 टोपाक दुदांतलो शीत केला जो पायस केला तो जवळ जवळ 300 लिटर दूध. ते 300 लिटरांतले अजून एक शिल्लक कॅन खाली आसा पूण अजून भरलेले आसा ते बी तितून उरकचे पडटले. तो आमकां वर्सा पद्दती प्रमाण करपा पडटा. पूण तितून आमी गोड घालना, कांयच घालना, फक्त दुदाचेर आळून ताका शिजोवन घेता. आनी आतां तो सगळ्या लोकांक कोल्याक आतां मागीर वाडपाचो. दूध बी खंयचे यूज करतात? दूध आमी म्हशीचेच यूज करता, गायचे सुद्दां यूज करना. स्पेशल दूध सावड्डेच्यान वचून हाडलें. हांगा आमकां एक 70-80 लिटर सुमार मेळ्ळें. मागीर थंयच्यान 300-250 लिटर सुमार हाडलें. सावड्डेच्यान हाडलें सोसायटी. कितले वर्सां जाले तुमची आतां परंपरा चालू आसा? आमची परंपरा कितली फाटल्या आजी पणज्याच्या कोणाच्या मुस्तीन जाली म्हण ताका खबर ना. आमी आमगे देवाक सुद्दां वाडी भरता आसतना केन्नाच कसले रोस जावं कितेंच करून आमी वाडी भरना. होच पायस करून आमी देवाक वाडी भरता. फक्त एक कातली घालप, तेजेर गोड घालप, मागीर दुर्वा घालप, सोन्याचें झाड म्हणजे एक पान घालप, अशें करून आमी निवेद भरता. बारीक पानाचेर मोठी वाडी भरना, 5 वाडी भरतात ह्यो बारीक पानाचेर. त्यो बी शांतपुड्याची पानां आसता तेजेर आमी ती वाडी भरता. गंगाराम येडगे हे आमचे शिलंगन हे जे फंक्शन आसा तेका शिलंगन म्हणटात. धनगर समाजाचे सगळ्यात व्हडले कार्य, व्हडलो सण हो दसरो. आनी ह्या निमित्तान आमच्या गांवच्या लोकांक गांवांत ज्या वेळार कोरोना आयिल्लो देशान जगार त्या वेळाचेर आमच्या उगव्या विठोबा देवाक सांगून घेतले, उगव्या विठोबा देवाक सांगून घेतले की जर हो कोरोना ह्या गांवापासून ह्या कोरोनाक लागून गांवाची जर राखण केली ह्या देवान आनी जे रोगराई आसा ती पयस केली, गांवच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण, बरी नोकरी मेळ्ळी जाल्यार 5 वर्सांनी आमी गांवचे वतीन हे शिलंगण भरतले. 4 गांवचे लोक आपयतले, 4 गांवचे पवे आपयतले आनी हे शिलंगण भरतले. त्या प्रमाणे हे शिलंगण आयज आमी काल सांजचे पासून सुरू जाला ते आयज चलता. आमी 10 कडल्यान 10 गांवचे लोक आमी आपयल्ले आसा हांगा. तेतून कर्नाटकांतले बीन आसा, पायसवाडी म्हणटे आनी आवळीमळ अशे 2 कर्नाटकांतले गांव आमी स्पेशल आपयल्या. आमचे हांगा सगळे आतां 10 गांवचे लोक एकठांय जावन हे शिलंगण आमी भरतले, खेळटले, सोने लुटतले आनी देवाचे जे कितें मान आसा सगळे मान सन्मान देवाचो करून येईल त्या सगळ्या लोकांची उठबस करून हे आमी कार्य फुडें व्हरतले आनी हेका म्हणटात शिलंगण. ही आमची धनगराची परंपरा. हे आमी शिलंगण खेळिल्ले, यातले भरले. आमी गांवांनी एकाच शिलंगण न्हू, गांवाचं शिलंगण आतां 5 वर्सां सोंपली. आज गेलतो, सकाळ गेलतो, परवाची गेलतो, अशी दीस गेली. औंदा दसऱ्याला ठेवलं होतं. दसऱ्याला आमचा दसरा चालू असतो. 10 जणांच्या ह्याला दिवाळीला म्हणलो आम्हाला शारकी सवड गावल आणि आम्हाला शार्क कराया गावल आणि 4 गावचं लोक बी पोवं आम्हाला आणलं. मग तेव्हा दसऱ्याच्या ह्याला जर आम्ही गेलो असतो तर आम्हाला सवड गावायची नव्हती. आता आम्हाला दिवाळीला सवड गावली.